आज मोल्या इशू कितें जाल्लो? आज आमची 2-3 म्हयन्या उपरांत लॉकडावन आसल्या कारणान मंथली मिटींग आसली. तेन्ना आमी सगळे पंच मेंबर ऑफिसान आसले. मिटींग अर्दी चालू जाली तितल्याक गांवचे भुरगे जवळ जवळ 50-60 भुरगे गांवचे येयले आनी बोवाळ जालो. कित्याक कालूच हांगासर 3 जाण हे गेटी वयल्यान कोविड-19चे पॉझिटिव्ह मनीस मेळ्ळे म्हणून लोकांचो सगळो बोवाळ. तेंचे बरोबर बायलो आसल्यो, दादले आसले आनी इवन जाणटे आसल्यो. म्हणून मिटींग मदींच सोडून आमकां सकयल येवचें पडलें. आमी ग्रावंडाचेर तांकां सांगलें की बाबा एक सोशल डिस्टन्स दवरून तुमी रावा. जवळ जवळ 100-150 भुरगे आसले, तितून बायलो जाणटे सगळे आसले. मागीर पियाक आपोवन हाडलो आमी. पिया आपयतकर तेंचो एक नोडल ऑफिसर आसा ताका आपोवन हाडलो. मागीर ते तितल्याकय बोवाळ जालें म्हणलें की ना कोण तरी तुमी हायर ऑथॉरिटी घेवन या. मागीर लास्टाक आमकां फोन करून येदी साहेबाक आपोवचो पडलो, मामलेदार आमचो आसा ताका आपोवचो पडलो. तेणी येयले आनी सगळ्यां कडेन डिस्कशन करून थोडक्यान आमकां म्हणजे कितें कितें आहा तें सांगलें आनी तुमी अशें करूं नाका, शांत राव, 2-3 दिसांनी कितें तरी आमी पळोवया अशें म्हणून सांगलें. आनी आयज 16 तारीख आसल्या कारणान 17 तारीख जातली आनी 17 तारखे उपरांत नवीन गायडलायन येतली आनी ती न्यू गायडलायन येता तेज्या उपरांत कितें जाता तें पळोवया अशें म्हणून सांगलें. आनी मागीर आमी लोकांक डिस्पर्स केलें. मागीर तुमी डिसिजन कितें घेतलें ताचेर फुडें? मागीर आमी आयज तेन्नाच आमी डिसिजन घेतलें आनी सगळे लोकांक सांगलें आमी वचून सांजचे डेप्युटी कलेक्टर वचून आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह दिता म्हणून. तेतून आमी पॉयंट्स घातलेले कितें म्हणून जे एसेन्शियल जे बेजीक गूड कितें जाय गुड्स एक वेजिटेबल, फ्रुट्स, दूद आनी चवथें म्हटल्यार मेडिसीन कितें आसा तें फक्त बाय रोड हाडपाचें मोल्याची चॅकपोस्टार. बाकीचे कितें सामान ग्रेन फूड ग्रेन्स कितें येता तें सगळें खंयच्यानय तुमी हाडा, खंयचो कसोय ट्रान्सपोर्ट बाय वॉटर बाय ट्रेन कितें करा. पण हे मातशें आमचे मोल्या चॅकपोस्टांतल्यान येवपा जायना कित्याक कालच 3 जाण कोवीड पेशंट मेळिल्ले आसा. आनी जेन्ना भुरगे येयले भुरगे म्हणपा लागले आमी ना चॅकपोस्ट बंद करता, हे करता तें करता, गाडी फोडटा. तेन्ना भुरग्याक समजून सांगलें तुमी कायदो हातीन घेयनाका, कितें आसा तें आमी पंचायत मंडळ डिसिजन घेता. मागीर तशेंच आमी आतां वचून 4:30 लेटर दिवन येयल्लें आसा. रिसिव्ड पळय कॉफी आमी हाडलेली आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी तेंचे कडेन सांगलां तांकां कितें जेन्ना तुमचे खंयचो एक मनीस तो भायले स्टेटींतल्यान गोंयांत येता तेन्ना तुमी ताका क्वॉरंटायन करता, 14 days क्वॉरंटायन करता. पण जेन्ना ड्रायव्हर येता तांकां तुमी केन्नाच क्वॉरंटायन करना. डायरेक्ट ते येता 4-5 दीस रावता, परत लोड मेळटा परत रिटर्न वयता. जाल्यार अजून तेंच्यान आमचे तेजेर कांय डिसिजन दिवना. ते कितें सांगपा लागले ते सेंटर गव्हर्मेंटाले गायडलायन्स म्हणपा लागल्यार एज पर एज मिनिस्ट्री ऑफ होम्स म्हणून सांगपा लागले आमी कांय डिसिजन घेवपाक शकना. तरीच आमी आनी एक डिसिजन घेतला जे मोल्या पंचायत, कुळ्या पंचायत आनी साकोड्या पंचायत सरपंच बिनपंच मेळून सीएमा कडेन वचपाचें आनी आमचें कितें घराणें आसा तें मांडपाचें तेंचे कडेन. आमच्या गांवांत लोक खूब भिल्ले आसा आनी आतां आमी आमकां हेणें सांगलेलें आसा डेप्युटी कलेक्टरान फाल्यां 17 तारखेक 3rd लॉकडावन जाला तेन्ना कितें गायडलायन्स येता गव्हर्मेंटा पळयता. नाजाल्यार आपूण मंगळाराक 10, 10:30, 11 मोल्या पंचायती ग्रावंडार येता म्हणून. म्हणजे तुमकां तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो असो दिसता? आमकां अजून सॉल्व जाल्लो असो ना. आमकां दिसता आशा आसा आमकां अजुनूय सॉल्व जाल्लो असो दिसना. एज अ लोकल पंच म्हणून म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोलेम चॅकपोस्टाची कितें गोंयांत कितेंय जालें जाल्यार फर्स्ट जबाबदार मनीस हांव आसतलो. आनी जर तर आमच्या मोल्यान जर तर हें जालें कोणाक जर कोरोना जालो जाल्यार हांव पयलीं रिजायन दितलो. कित्याक सारकें गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवना आनी आमच्या मोल्या गांवांक कोरोना जालें म्हणून हांव फर्स्ट रिस्पॉन्ड आनी हांव रिजायन दितलो. आनी हांव हे तुमकां कोणा फुडें सांगपाक शकता. आनी पळय लेटर हाडलेलें आसा हेजेर आमी मंगळारात कितें जाता तें ठरयतलें आनी मागीर आमी डिसिजन घेतलें. आतां पर्यंत आमी लोकांक समजून सांगला हात कायदा हातीन घेयनाका म्हणून 144 कलम लागलेलो आसा.